गरमी इतकी वाढल्या ती गरमी घालोवपाक कितें करप आनी कितें ना करप हेंच समजना जालां. म्हाका जाल्यार एसी ना जाल्यार उदकान रावशें दिसता. म्हाकाय तशेंच दिसता. But this time I don't want to sit along the seashore or just spend my time in swimming pool. This time, let's beat the heat in a different way. Everything goes in the land of the sunshine. अविनाश ही सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाची बंद कर रे. इट्स नॉट हेल्दी यार. बट रिफ्रेशिंग गो. रिफ्रेशिंग अशी इतली ड्रिंक्स आसा विच आर हेल्दी येट रिफ्रेशिंग एंड विच इज लोकली अवेलेबल. हे बाबा ते म्हाका उसाचो रस ना जाल्यार आडसराचें पाणी ना जाल्यार ते लिंबू सोडा ते पिवपाक लायनाका म्हाका. ना, आय हॅव समथिंग डिफरंट इन स्टोर फॉर यू. सो लेट्स बीट द हीट इन अ डिफरंट वे. Party people all around me feeling hot, hot, hot. भाटीकर मॉडेल हायस्कुलाची एक्स टीचर मालन भाटीकर ती खंय तरेचे स्क्वॉश तयार करता. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया की ह्या गर्मीन सगळ्यात बरी स्क्वॉश खंयची ती. नमस्कार, आमच्या ह्या बीट द हीट कार्यावळीन तुमचें स्वागत. तुमी आज आमकां कितें दाखयतली? पयलीं हांव तुमकां भिंडाचो स्कॉच दाखयता. लोकल फ्रुटाचो चडसो भिंडाचो. ताजे नंतर बिमलाचो स्कॉच. ताजे नंतर पेराचो, आंब्याचो आनी जांभळाचो. पयलीं भिंडाचें पयलीं भिंडा पयलीं बरी धुवन ताजे 2 भाग करप, तुरमण काडप आनी बियो आनी भायलें बिरण सेपरेट करप. भिंडा बियान मीठ घालप सो दॅट ताजें जें लिक्वीड आसा तें भायर सरता. रोस मिक्स करून दवरप आनी मागीर पिवपाक दितना साखर घालपाक नाका, जाय तितलें उदक घालपाचें. अर्द दीस साखर घालून दवरतकच मागीर तें सगळें उदक भिंडाचें भायर सरता आनी बियो मातसो रोस काडटा. मागीर हें मिक्स करता.
15 मिनटां घेतली न्ही 15 फुल्यार साखर घालपाची. हे आता गरम जातकूच शुगर म्हाका दिसता सारकी वितळ्या न्ही ती. भितर भितर आता चाळून घेवपाचें. स्कॉश रेडी जाला. आता हातूंत उदक very nice, very chilling and very healthy too. Party people all around me feeling hot, hot, hot. बिमलांचे स्कॉश कसे तयार करप ते. हे बिमला उकडून घेतलात आणि ती आता स्मॅश करता. कितली बिमला घेवप अशें तशें कांय ना, कितली मेळटा तितली घेवप आनी मागीर ताजो पल्प मोजप. पल्प कितलो जाता ताजे तितलेच उदक आनी जवळ जवळ डबल साखर. म्हणजे एक वाटी समज पल्प जालो जाल्यार एक वाटी उदक आणि 2 वाटी साखर. बिमला ग्लोबली इझिली अवेलेबल आसा. चड करून झाडाक पिकून पडटात आनी वेस्ट जातात. त्या वाटेर ते स्कॉश करून पीत. ते आनी वेगळी टेस्ट येता. स्कॉश कितलो जाता तो मेजप वाटेन किंवा पेल्यान. सवा 2 वाटी जालो. तितलेच उदक घालप तेका. तेच उदक घाल. उदक सगळं टाकून थंड केलेलं घेवप म्हणजे ते टिकतालें. 4.5 वाटी साखर घेतली. डबल उदक घेतलं त्याचे डबल साखर. 2 वाटी झाले न्ही. सवा 2 वाटी 4.5 वाटी 4.5 वाटी साखर. मीठ 1 फुले फ्लेवर टीस्पून घालायला जाता. चवीप्रमाणे. आणि 2 वाटी 1 फ्लेवर टीस्पून घालायला पुरो. सायट्रिक प्रिझर्वेटिव्ह. हे कितले दीस उरता. हे म्हयनोभर उरता. फ्रिजान दवरल्यार चड दीस उरता. आणि प्रिझर्वेटिव्ह आणि सोडियम बेन्झोएट जर घाले न्ही 1 पिंच जाल्यार ते 1 वर्स सुद्दां उरता. पण सोडियम बेन्झोएट जे आसा प्रिझर्वेटिव्ह ते चड करून विटामीन B आणि C डिस्ट्रॉय करता. त्या खातीर ते चडशे घालप ना कित्याक आतां लोक मे एंड पर्यंत पितली मागीर खंयची तसो गरमी आहा तेका लागून बेगीन तो पर्यंत हातून सायट्रीक एसीड प्रिझर्वेटिव्ह करूं जाता. म्हणजे 15 दीस मेरेन ते आतां सगळी साखर विरगळ्ळी सायट्रीक एसीडय विरगळ्ळें म्हणटकीर हो आता रेडी जाल्लो. तयार रेडी जालो. बिमलाचो स्कॉश रेडी. हांव पिवन पळयता ट्राय. वाव खूपच बरो. तुमच्या घरा कडेन जर बिमला आसात जाल्यार तुम्ही ट्राय करून पळोवपाक हरकत ना. खूप बरो आसा. Party people all around me feeling hot, hot, hot. बिमलाचे स्क्वॉश पळयले. आतां खंय जांभळाचे स्क्वॉश करता. आमच्या बरोबर परत एक फावट आसा भाटीकर मॉडेल हायस्कुलाची मालन भाटीकर.
पळय शी हॅज सम इनोवेटीव आयडियाज आनी आतां खंय ती जांबळाचे आमकां स्क्वॉश करून दाखयली. पळया कशें करता तें. हे जांबळां तुमी आतां उकडून घेतली न्ही. जांबळां काडून धुवन ताजी तुरमण काडपाक जाय कित्याक तुरमणान एखादी कीड बी आसूं शकता. म्हणून ते काडून मागीर ती जांबळां बी बॉयल करून मातशी सॉफ्ट जायसर बॉयल केल्यार पुरो. सॉफ्ट जायसर बॉयल करप आनी मागीर स्मॅश करप. स्क्वॉशा तुमकां कोणें शिकयली काय तुमचे स्वता हांव एकदा एक कोर्स केल्लो 1990. तेन्ना ते सांगले किलो हेच्या प्रमाणे न्ही अमके किलो अमके घेवपाचे. मागीर हांवें एक्सपेरिमेंट करून वाटयांनी केलें कित्याक लोक सगळ्या कडेन कितें मेजरींग हें आसता न्ही ते आनी घरा ते किलो प्रमाणान खूब करतकच हो करतो आनी वीव सेपरेट करयो हय आनी हातून हो रसूय रस सेपरेट. सेपरेट करता. बरें जालां. जांबळां खाले हांवें पूण केन्ना खबर नाशिल्लें की ताजें सरबत करता. सो बाजारांत वचून फक्त जांबळां घेनाका ताजें सरबतूय करून पळयात.